नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। नाफ्तान भरिल्लो टँकर बाळी हायवेचेर उमथलो। टँकरांतल्यान पुराय नाफ्ता व्हावलें भायर। भोंवतणचे 150 फामिलींचेर आकांत। हायवे बंद, येरादारी सोडली दुसरे वटयां। 6 वरां उपरांत टँकर काडलो। श्रीपाद नायकाचोय प्ले बॉयाक विरोध। श्रीपाद म्हणटा पक्षाची तीच भूमिका। सुत्रां सांगतात मुख्यमंत्री पर्रीकरान घेतली संबंधितांची बसका। प्ले बॉयाचेर सोमारा विधानसभेन मुख्यमंत्र्यांचे निवेदन। आमदारकी राखपाक भायल्यांची मतां घेवंक माथानीन नीज गोंयकाराची भूमिका केल्ली मवाळ। राधारावाची टिका। खासा दर्जाचेर पणजे बसकेंत प्रादेशीक समविचारी पक्षांचे आघाडीची उक्तायली गरज। चार म्हयन्यांत गोंयांत 473 चोरयो आनी घरफोडी। चोरांची उलाढाल पावली कोट्यांचेर। विदेशी चलन धरून चोरांनी मारलो वट्ट। 4.5 कोटींचो हात, पळयात रिपोर्ट। अनुसूचित जमातींक धंदो करपा खातीर 2 लाखां मेरेन सरकाराचे वैयक्तीक हमीचे रीण। सरकारी कर्मचाऱ्याचे हमीची गरज ना। डॉक्टर आंबेडकराचे 122वे जयंती सुवाळ्यान मुख्यमंत्र्याची घोषणा। आणि फायर ब्रिगेडीची शिस्त पुलिशे परस कडक, ती अशीच दवरची। गृहमंत्री पर्रीकराचो उजो पालोवपी दळाक सल्लो। वर्सभरांत फायर ब्रिगेडीची 4 नवी केंद्रां। दळान मनयला राष्ट्रीय फायर सर्व्हिस डे। खबर विस्तारान। नाफ्तान भरिल्लो टँकर आयतारा सकाळी बाळी हायवेचेर उक्तलो। पुराय नाफ्ता टँकरांतल्यान भायर व्हावंक लागिल्ल्यान लागसारच्या सुमार 150 फामिलींचेर आकांत आयलो। दनपारां उसरां मेरेन क्रेन पावूंक नाशिल्ल्यान लोकांक घरांनी लायट, चूल आनी देवाची वात सुद्दां पेटोवंक मेळिना। मोबायल बंद दवरचे पडले। हायवे बंद करचो पडलो। येरादारी आगोंद काब दे राम वटयां सोडली। नाफ्तान पेट घेवचो न्ही म्हण जिल्लोधिकारी, पुलीस आनी फायर ब्रिगेडीन लोकांक सादुरकायेच्यो शिटकावण्यो दिल्यो। 6 वरां उपरांत सुमार 2 हो टँकर क्रेनीन काडलो। आयतारा सकाळी बाळी वाठारांत राष्ट्रीय महामार्ग 17चेर नाफ्ताचो टँकर उमटलो। ह्या वाठारांत 150 घरां आसात। हो टँकर मंगळूरच्यान नाफ्ता घेवन वास्को येतालो। टँकरांतल्यान नाफ्ता व्हांवपाक लागिल्ल्यान थळाव्या लोकां मदीं बोळा पडलो। लोकांनी उजो पेटोवचो न्ही अशी शिटकावणी दिल्ल्यान लोकांनी घरांत गॅस सुद्दां पेटोवंक ना। सकाळी 8:30 सावन 8 वरां येरादारी बंद उरली। ट्रैफिक भी डाइवर्टेड बट जो डाइवर्ट किया वो स्मूथली चल रहा है, आपने चेक किया है ना? तो स्मूथ तो नहीं कह सकते आप क्योंकि दैट इज नरे रोड, बट एनीवे दैट इज ए टेम्परेरी अरेंजमेंट वी मेड इट। मस्ट इट इज क्लियर ट्रैफिक पुलिस। और इधर क्या लोगों ने आज खाना नहीं बनाया है तो उनका क्या? ऑलरेडी टोल्ड कंपनी बिफोर टू प्रोवाइड द फूड। Have they been provided because now it's already 2 o'clock? I think just I am busy here, but I remember that people has gone to bring the food. So arrangement has been made. टँकर उमटल्लो त्या वाठारांतल्या लोकांक दुसरीकडे वचपाक लायले अशें सरपंच अलका पोद्दारान सांगलें। जेन्ना आमची सगळे लोकांनी गॅस पयलीं बंद केले, मागीर सगळे लोक आमच्या घरांत भायर येवन उबी रावली आनीक गॅस च्या सुद्दां आमी भुरग्यांक दिली ना। आणि आज ती भुरग्यांवर आमी सायडीन कोणागेर व्हरून दवरल्या, कुंकळी सारक्या अशी भायर व्हरून दवरली आसा। आनीक तांकां कांयच ना, सगळे आमी उपाशी आसात। आनी टँकर काडल्या शिवाय आमकां उजो पेटोवपाक मेळना, गॅस पेटोवपाक मेळना, कांय ना। आमी त्या मेरेन साधारण कितली घरांनी? आतां आमचे 50-150 आसतली। 150 घरां आहा येदोबाक। सगळ्या इन्फॉर्मेशन दिली तुम्ही? हय, रोखडी आमच्यांनी फोन मारून सगळे आमी हें करून बंद केले गॅस। आणि देवाच्या वात पासून पालोवन दवरले। देवाची वात पालोवन दवरले। कोणी सांगले तुमकां येवन? पयलीं आमकां पोलीस येयले सांगपाक मातशी गॅस बंद करा। त्या बरोबर सगळे आमी फोन मारून लोकांक सगळे सांगून बंद केले। क्रेन हाडून सांजे वेळार टँकर कुशीक काडलो। वेणेच्यान बाळी क्रेन पावपाक 5 वरां लागलीं। थळाव्या लोकांनी टँकर काडपाक मजत केली म्हूण थळावे आमदार राजन नायकान लोकांक परबी दिली। आणि सदांच अशे दुर्घटना घडल्यार ते सदांच वेळार धांवन येवपी अशी बाळेकरांची एक प्रथा आसा।
त्या खातीर तांचें हांव सदांच अभिनंदन करता आनी आयची घटने खातीर तर खरेंच तांचो अभिनंदन करपा हे पात्र आहात. प्रुडंटा खातीर भवेश बोरकार. भाजपाचो ज्येष्ठ फुडारी आनी उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायकानूय प्ले बॉयाक गोंयांत स्पश्ट विरोध केला. श्रीपाद म्हणटा पक्षाचें हेंच मत. इतले मजगतीं खासा सुत्रां कडच्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण मुख्यमंत्री पर्रीकरान प्ले बॉयाचे विशयाचेर संबंधितांची बसका घेवन प्ले बॉयाचेर भुमिका स्पश्ट केल्या. ह्या विशयाचेर आपूण कोणाचेच दबावा फुडें बागोवचो ना अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. सोमारा हाचेर विधानसभेन मुख्यमंत्री स्पश्ट निवेदन करपाची शक्यताय आसा. भारतीय जनता पार्टी म्हणून ऑलरेडी हो विषय क्लियर जाल्लो आसा आनी अशा हांकां आमी थारा दिवप ना. हे विशय जे कितें हांगाचे संस्कृतीक हे मारक आसात आनी अशे तरेचे जरी ट्युरिजम वाडोवंक जायो जाल्यार सुद्दां हे विशय ह्या विशयाची हांगा लागण जावप हें आमच्या दृश्टिकोनातून बरोबर ना आनी म्हणून प्रत्येकान ह्या गोष्टीक विरोध करूंक जायो ते हाडप ना अशें आमच्या सरकारानूय ठरयिल्लें आसा. सरकारान ऑलरेडी ठरयलां. केन्ना मिटींग जाली सर? ही ओन्ली हाजी आमचे पर्यटन मंत्री हांणी आपली भुमिका क्लियर केल्ली आसा न्ही, हें जावपा ना म्हणून. बीजेपीच्याच कांय आमदारांनी म्हटलें हाय हँड टुरिजम गोंयांत येवपाक जाय जाल्यार असले प्रकार ना. हाय एंड टुरिजम हे सगळे गोष्टी आसा. हाज्या पयलीं टुरिजम चल्लो हे सगळे गोष्टी नासतना हाज्या फुडें चलता लोक ह्या सगळ्या गोष्टी गोंयांत येना. गोंयची एक वेगळी ब्युटी आसा, देवान दिल्लो निसर्ग आसा आनी हे सगळे हातूंतल्यान लोक ताका लागून येतात आनी म्हणून असल्या हाका आनी आमी एक कॉन्सेप्ट आमी पळयलो जो कितें कॅजिनो हो प्रकार आमी पळयतात ताजे पासून गोंयांत कितलें हें जाता हें तुमी पळयतात आनी त्यामुळे अशें हाका आनी आमी उचलून धरप ना अशें सर्वमत जाता अशें म्हाका दिसता. एकदम ताका नाच म्हणपाचें हय 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 करूं नये अशें म्हजें वैयक्तीक मत आसा आनी पार्टीन ऑलरेडी क्लियर केल्लें आसा. प्ले बॉय प्रश्नाचेर भासाभास करपाक मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान एक खासा बसका घेतली अशी माहिती सुत्रांनी दिली. गोंयांत प्ले बॉय नाका असो निर्णय ह्या बसकेत घेतला अशें समजता. कसल्याच दबावाक बळी पडप ना अशें मुख्यमंत्र्यान थारायलां अशें समजता. ह्या प्रश्नाचेर सोमारा विधानसभेत घोशणा जावपाची शक्यता आसा. प्रुडंटा खातीर ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार. आमदारकी शाबूत दवरपाक माथानीन आपली नीज गोंयकाराची भुमिका मोवाळ करून गोंयकार अशी केल्ली. राधाराव ग्रासियसान हो दावो केला. गोंया भायल्यांची मतां घेवपा खातीर माथानीन घेतिल्ले हे भुमिकेचेर ताचो आदल्या पक्षाचो वांगडी UGTPचो उपाध्यक्ष राधाराव ग्रासियसान टिका केल्या. गोंयाक खासा दर्जो मेळचो म्हूण चळवळ चलोवंक समविचारी लोक आनी समविचारी पक्षांची आघाडी उबारपाची गरज राधारावान उक्तायल्या. खासा दर्ज्या वेल्यान पणजे आयतारा जाल्ले जाहीर बसकेंत काँग्रेस, भाजपा आनी मगो पक्षाचेर खर टिका जाली. गोंयांक खासा दर्जो ह्या विशयाचेर आयतारा पणजे एक परिसंवाद जालो. मुवमेंट फॉर स्पेशल स्टेटस फॉर गोवा ह्या संस्थेन हो परिसंवाद घडोवन हाडिल्लो. भायल्यान आयिल्ल्या स्थलांतरितांची मतां मेळोवपा खातीर सर्गेस्त मातानी साल्डानान 2012 जाल्ल्या वेंचणुकेंत आपणाली नीज गोंयकारा विशींची भुमिका बदलली असो आरोप आदोगाद राधाराव ग्रासियसान केलो. People of Goa and Goans, there is a huge difference. Goans are those of us who believe that we are Nis Goenkar, those of us who lived here prior to 61 and their descendants. And people of Goa are any Tom, Dick and Harry who comes and settles. And possibly I later realized that Matani had probably realized that if he has to be in the assembly, he can't talk of Goans. He has to change himself rather than changing Goans. And if you look at the electoral result of Kortali, you can go on the net and get a result. You will see that Matani got 60% of his voters from the people of Goa. If you go to Sankwal, there are 6 polling booths occupied entirely by the people of Goa. Matani got 60% of his votes from the people of Goa and only 40% from Goans. See, I am talking on record. See, this is what happened. I think Florian Robo must have heard Matani telling. I remember he was there. This is about people of Goa. See, this distinction. So a man like Matani who always stood up and fought for Goa suddenly changed from Goans to people of Goa. गोंयाक खासा दर्जो मेळोवपा खातीर कांयच करूंक ना म्हूण राधारावान काँग्रेस आनी भाजपाचेर खर टिका केली. मगोक भायर दवरून हेर सगळ्या प्रादेशीक पक्षांनी लोकसभा वेंचणुकेंत आघाडी करची अशी मागणी सगळ्या उलोवप्यांनी केली. राजकीय निर्णय चालीक लायतले जाल्यार सत्ता आसप गरजेचें आसा अशें राधारावान सांगलें. Who will tell Parliament that this is what Goans expect? Who will tell Parliament that Nehru had promised us to maintain our special identity? Then maybe we'll be heard. So far we have never had an MLA MP except possibly for Rajam Sikera who would stand up
in parliament and speak for us. So first thing necessary is that we need a political movement, we need a political party, and we need to convince the people of Goa, Catholics and Hindus alike, that our future lies in voting for a strong political party that reflects our aspirations. गोंयांक खासा दर्जो दिवपा खातीर घटनेच्या 371 कलमात दुरुस्ती करची असो थाराव ह्या सभेत पास केलो. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.